सो हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मातसोसो वेगळो आसा आनी स्पेशली सिरियस टॉपिकार आसा. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां रिक्वेस्ट करता की आयचो व्हिडिओ जो आसा तो फूल पळया, स्कीप करूं नाका, म्हणजे तुमकां फूल व्हिडिओ कळटले. आणि तेच बरोबर मागीर नाल्यार थोडी स्कीप करतात आणि परत असले तशें विचारतात व्हॉट्सॅपार म्हण, मागीर कमेंटान विचारता. तेका लागून पयलीं तुमकां रिक्वेस्ट करता की हो व्हिडिओ जो आसा तो फूल पळया, सो तुमकां कळटलें. कारण हो व्हिडिओ करपाच्या फाटल्यान सुद्दां हांवें खूब फावटी चिंतून हो व्हिडिओ करता. कारण चिंतलें हांवें पयलीं करूं की नाका, कारण हांव सुद्दां खूब कन्फ्यूज आसलें. बट हो व्हिडिओ जो आसा तो खरोच सिरियस टॉपिकार आसा, तेका लागून फायनली हो व्हिडिओ हांव शूट करता. बाकी ह्या रिलेटेड म्हाका एक्चुली व्हिडिओ करपाचो नासलो, बट खरेंच करचें पडटा, गरज आसा तशी. कारण हे गोश्टी आमी थोडे फारशे पयलीं सुद्दां न्हय फेस केल्या हेच्या पयलीं, बट आमी ते व्हिडिओ केन्ना अशें डिस्कस करूंक ना हांवें, कारण म्हाका गरजेचें दिसोंक ना. बट आतां खरेंच गरज आसा, कारण म्हाका लागून कोणाक न्हय दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना आनी मेन म्हटल्यार म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें ना, तेका लागून हो व्हिडिओ करता. सो परत एकदा रिक्वेस्ट करता, हो व्हिडिओ जो आसा तो फूल पळया, म्हणजे तुमकां कळटलें. आनी प्लस ह्या व्हिडिओन म्हाका कोणाक हर्ट करपाचें ना. जरी कोण हर्ट जालो आसत जाल्यार तेका पयलींच हांव सॉरी म्हणूंक सोदता. सो 2-3 टॉपीक आसा, आतां खंयच्यान स्टार्ट करूं हें म्हाका कळना. आनी ते तिनूय टॉपीक एक्चुली खूब गरजेचे आसा उलोवप. सो सगळ्यान पयलीं म्हणटात तशें संजया रिलेटेड आसा एक टॉपीक. तेज्या मागीर म्हाज्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबराचेर आसा. आनी थर्ड आसा तो व्हॉट्सॅपार रिलेटेड आसा. म्हटल्यार पर्सनलीच आसा खरें तर हे तिनूय टॉपीक जे हांव डिस्कस करतलें. आनी आय होप सो म्हणटा तशें तुमी जर हो व्हिडिओ पळयत आसत जाल्यार एटलिस्ट ह्या व्हिडिओ थ्रू तरी तुमी अंडरस्टँड करतली म्हाका. कारण हांव सांगून खरें तर थकलें. डेली अशें कितें सांगतलें म्हटल्यार थोडीं मनशां खरेंच न्हय समजूंक पळयत ना, कितलें तांकां समजयलें तरी. सो फर्स्ट टॉपीक जो आसा न्हय तो संजया रिलेटेड आसा. आतां संजय, थोडीं जाणां म्हाका विचारता संजय खंय कामाक वयता. सो ती तेची न्हय आपली ओन चॉयस आसा, तो खंयूय कामाक वचूं शकता. हांव ते सोशल मिडियार सांगूं शकना की तो खंय कामाक वयता, एक्चुअल तेचें ऑफिस खंय आसा, कितें आसा तें. सो तेच बरोबर तेची ओन चॉयस आसतली आपल्या लायफान, बरोबर न्हय. तो खंयूय कामाक वचूं शकता, तेजें आमकां कांय हें ना. म्हटल्यार स्पेशली कोण विचारूं शकना तो खंय कामाक वयता, कितें वयता. कित्याक जाणा तेज्या कामाचेर थंय सुद्दां न्हय बरेचशे सबस्क्रायबर मेळटात तेका. म्हाज्या रिलेटेड विचारतात सुद्दां थोडे सबस्क्रायबर, खरेंच म्हणटा तशें मना पासून कितले बरें आसतना. कारण म्हणटा तशें खरेंच विचारतात की सुप्रिया कशें आसा, मम्मी कशें आसा, खबर घेतात आनी ते वयतात आपल्या कामाचेर वयतात. बट थोडे सबस्क्रायबर अशे आसा जे संजयाक आडोन विचारतात थोडे पर्सनल गजाली. तेका लागून हो व्हिडिओ करता हांव. कारण न्हय तो सुद्दां थोड्या गोश्टी सांगून थकलो. कारण हेच्या पयलीं हांवें हें केन्नाच डिस्कस करूंक ना म्हाज्या व्हिडिओन, बट आतां मुद्दाम करता. हें आयजूच अशें न्हय, हेच्या पयलीं सुद्दां ही गोश्ट जाल्ली आसा. स्पेशली संजयान फेस केल्ली आसा, हांवें सुद्दां फेस केल्ली आसा. डिटेल्सान हांव उलयतलें ह्या व्हिडिओन. सो संजयाच्या कामाचेर थंय थोडे फारशे सबस्क्रायबर गावतात जे बऱ्या तरेन उलयतात आनी वयतात. थोडे सबस्क्रायबर अशे आसा जे तेका कामाचेर आडोन म्हाजे पर्सनल गजाली विचारतात. स्पेशली सुप्रिया खंय रावता, सुप्रिया कशें करता, सुप्रिया घराचें काम कशें करता, तें लग्न केन्ना जातलें. आतां संजय कोण आसा म्हाजो हें वेगळें सांगपाची गरज ना, ऑलरेडी सगळ्यांक खबर आसा. सो तुमी लग्न केन्ना जातली, तुमी लग्न जालें जाल्यार आमी एटेंड कशी करतली, कारण आमी तर हांगा रावता, आमी तर थंय रावता, हे गोश्टी विचारतात. तुमी लग्न जाया न्हू. मागीर संजय तुका सॅलरी कितली आसा, सुप्रियाक सॅलरी कितली आसा, हे गोश्टी तेका आडोन विचारतात थोडीं जाणां. एक्चुली तेणी सांगपाची सुद्दां खूब ट्राय केली. आय होप सो ह्या व्हिडिओनसून तरी तुमी अंडरस्टँड जातली. थोड्या गोश्टी खरेंच पर्सनल आसता जे तुमी दुसऱ्यांक विसरूंक शकना. आनी तेच्या भायर न्हय तो कितें म्हाज्या वांगडा दिसभर आसता अश्यो गोश्टी ना. तो तेच्या ओन लायफान तो स्वता कामाचेर आसता आनी कामाचेर दुसऱ्या मनशाक आडोन गजाली विचारप हें चुकीची गजाल आसा. कारण तेजेंय बीन काम आसा, कोणाचो टायम वेस्ट जावं शकता, तोय बीन ऑफिसान आसता. सो हे गायज खरेंच अंडरस्टँड जावपाची गजाल आसा, खरेंच समजूंक जाय. बट थोडीं मनशां न्हय खरीच समजना, तांकां कशें सांगपाचें कांय कळना.
आनी पर्सनल गोश्टी विचारप हे चुकीची गजाल आसा. स्पेशली लग्ना रिलेटेड बीन विचारप खरेंच हे गरजेचें आसा? कितें गरज आसा? सो प्लीज तुमी समजून घ्या. एक आसा तुमी अशें विचारूं शकना कोणाक आनी म्हाका लागून तेका त्रास जाल्लो म्हाका आवडचो ना. म्हणजे सबस्क्रायबर गावता बऱ्या तरेन तुमी तेका विचारता हे ओके आसा, बट तेका पर्सनल गोश्टी हाडून विचारप हे चुकीची गजाल आसा. एक्चुली हांव हेजेर व्हिडिओ करपाचें नासलें, म्हाका हेजेर व्हिडिओ करपाचो बी नासलो, बट म्हाका लागून तेका त्रास जावपाचो ना, तेज्या कामाचेर कितें इफेक्ट जावपाक जायना, तेका लागून हांव व्हिडिओ करता. सो प्लीज तुमी समजून घ्या. सेकेंड म्हटल्यार न्हय, हांवें म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्लो आसा. तो कित्याक कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केला? तो ऑर्डरी घेवपाक लागून कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्लो आसा. थोडी मनशां खरीच इतली समजतात जाणा आनी थोडी मनशां अजिबात समजूंक पळयना आनी तांकां आमी ब्लॉक सुद्दां करूं शकना. ब्लॉक जर केलें न्हय जाल्यार आनीक फुडले गोश्टी मागीर उलोवपाक स्टार्ट करता. तेका लागून न्हय हांव ब्लॉक सुद्दां करिना. आतां थोडी जाणां म्हणटलीं तूं ब्लॉक करूं शकता, बट अशे कॉल्स येतात. म्हटल्यार एक्चुली तो कॉन्टॅक्ट नंबर जो हांवें शेअर केला तो ऑर्डरी घेवपाक लागून केला, पर्सनल गोश्टी विचारपाक कॉल करूंक ना. कारण 2-3 दीस पयलींच म्हाका एक कॉल येयला आनी चालूच आसता अशे थोडे कॉल्स. तांकां न्हय 2-3 वरां उलोवपाचें आसता म्हाजे बरोबर, बट म्हाका तें पॉसिबल जायना. आनी खरें सांगूंक जाय म्हाका इतलें उलोवपाक आवडना. 2-3 वरां हांव कितें उलोवं शकता आनी जर उलोवंक ना जाल्यार मागीर ती म्हणटात तूं उलयना अशें. बट 2-3 वरां हांव कितें म्हणून उलयतलें. आनी तेज्या भायर थोडी मनशां अशी फोन करतात ज्यो पर्सनल गोश्टी विचारतात. इतले पर्सनल गोश्टी आसतात जाणा जे खरेंच एक्चुली विचारप बरोबर जायना, बट तुमी कशें कितें विचारतात न्हय तुमकांच खबर आसता. हालीं 2-3 दीस म्हाका एक कॉल येयल्लो आनी दोगां मनशां आसलीं ती अशे पर्सनल गोश्टी विचारताले. तुमचें कशें जाता, तुमी कशें हँडल करता, तुमी लग्न केन्ना जातली, हे ते बीन तेच विचारताले. तुमी लग्न केन्ना जातलें? लग्न हे कितें खावपाची गोश्ट आसा लग्न म्हटल्यार. आनी म्हाका खबर ना, थोड्या जाणांक आसतलें की लग्न ही खावपाची गोश्ट आहा, बट आमकां लागून ती खावपाची गोश्ट ना. जसो टायम येता तशे गोश्टी जातले. बट आनी थोडी मनशां अशी आसा एनी टायम कॉल करतात. हांव म्हणटा कितें कॉल करूं नाका अशें ना, करपाकूच जाय. तुमी म्हाका इतलो मोग दिता, ऑब्वियसली तुमी कॉल करतली, बट अशें ना की थोड्यो गोश्टी तुमी विचारता, इतल्या पर्सनल गोश्टी विचारतात. थोड्या मार्गार गेली तुमी कितें हाडलें आनी खंय गेली तुमी कितें हाडलें अशें फोन करून विचारलें जाता म्हाका. आनी आतां थोडी जाणां म्हणटली तूं ब्लॉक कित्याक करिना? करूं शकना हांव. ब्लॉक केलें न्हय जाल्यार आनीक मागीर म्हणटात तूं ब्लॉक करता, आमी तुका सपोर्ट करता आनी तूं ब्लॉक करता, अश्यो गोश्टी सुद्दां जाता. आनी तितून थोडी मनशां अशीं आसा म्हाज्याच व्हिडियोची लिंक म्हाका वॉट्सॅप करता. हें म्हाका लॉजीक कांय कळना. हांवें वॉट्सॅपार सांगलें सुद्दां की म्हाज्याच व्हिडियोची लिंक म्हाका शेअर करूं नाका, बट ती म्हाका रॉंग वेन घेता. सो अशें बी करूं नाका की म्हाज्या व्हिडियोची लिंक म्हाका वॉट्सॅपार कित्याक म्हणून शेअर करता, म्हाका कांय लॉजीक कळना. आनी तेज्या भायर कॉल करून पर्सनल गोश्टी बीन विचारता. एक्चुली तो कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें दिला ऑर्डरी हे करपाक, कितें कन्फर्म करपाक, ऑर्डर करपाक मसालो, ना की फोन करून म्हाज्या पर्सनल गोश्टी विचारप आनी 2-3 वरां उलोवपाक. म्हाका खरें तर फोनार इतलो वगत उलोवपाक ना, पाशियस ना आनी आवडायना बी. 2-3 वरां तर हांव उलोवच शकना, म्हाजे कडेन जायत ना. आनी तेज्या भायर इतली म्हाका कामां आसता की त्यो गोश्टी जायना. खरें सांगता, हे तिनूय गोश्टी इतले हे आसा ना, हेच्या पयलीं बीन गोश्टी हे जाताले की कॉल करप, पर्सनल गोश्टी विचारप. हे कितें? हे चुकीचे गजाल आसा न्हू. इवन पळयात संजयाच्या कामार सुद्दां तेका अशें हाडून गोश्टी म्हाका तो सांगता. केन्नाय अशें गोश्ट जाली न्हू सांगता, अशें जालें, एक सबस्क्रायबर गावली, ती अशें तुज्या रिलेटेड उलयताली, अशें विचारताली. तेणी म्हाका केन्नाच सांगूंक ना की सुप्रिया तूं व्हिडिओ कर आनी सांग आपलो टायम वेस्ट जाता, की आपल्या कामाचेर अशें आपल्याक डिस्टर्ब जाता, हें तिणें म्हाका केन्नाच सांगूंक ना. बट म्हाका अशें गरजेचें दिसलें की म्हाका लागून तेका त्रास नाका, स्पेशली तेज्या कामाचेर एक अर्दे वर जर हाडून जर तेच्या वांगडा रावत न्हय जाल्यार तेच्या कामार इफेक्ट जातलो. सो गायज प्लीज अशें नेक्स्ट टायम केन्ना करूं नाका. कित्याक तेजें खंय तरी काम आसा तेका बऱ्या तरेन करूं दी, म्हाका लागून तेका त्रास नाका ना. आनी तेच्या भायर म्हाका पर्सनल कॉल करून थोड्यो गोश्टी विचारूं नाकात. हांवें कॉलिंगेर सुद्दां हे
क्लियर केल्लें आसा की पर्सनल गोश्टी हांव सांगूच शकना. सोशल मिडियाचेर जरी आसले तरी हे गोश्टी चुकीचे आसना. हांव लग्न केन्ना जातलें, हांवें घरान कितलें कितें घेतलां, घराक कितलो खर्च केला हे विचारप सुद्दां चुकीची गजाल आसा. कशें कितें तुमी एडजस्ट करता हे गोश्टी हांव सांगू शकना सोशल मिडियाचेर. आनी दुसरी गजाल हांव पर्सनली हे गोश्टी कोणाक सांगू शकना. कशें सांगतलें? म्हाका रॉंग वेन घेवं नाकात तुमी प्लीज. हांव तुमकां ब्लॉग सुद्दां करूं शकना. ब्लॉग केले जाल्यार म्हाका तें एक्चुली करपाचें ना, म्हाका तें आवडना कोणाक ब्लॉग बीन करून. बट प्लीज म्हाका अंडरस्टँड करून द्या. आनी हो व्हिडिओ म्हाका अजिबात करपाचो नासलो. बट परत परत तेच फोन करून विचारप हे ते चुकीची गजाल आसा जें म्हाका आवडना. कारण हांव तर केन्ना कोणाचे पर्सनल सॅलरी बीन विचारना. तुका कितली सॅलरी आसा, तूं ती खंय मोडटा, तुवें घर कशें बांदलें, तुवें गाडी कशी घेतली, हे तर हांव केन्ना कोणाक विचारना. आनी म्हाका सुद्दां कोणी विचारलेलें हे आवडना. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. अशे खुबशे डिटेल्सान गोश्टी आसा आजुनूय हांवें सांगूंक ना. कळ्ळें ना? सो प्लीज. आनी एक गजाल, ते दीस जो कॉल येयल्लो ना, तो मनीस म्हाका विचारतालो संजय तुजो न्हवरो काय म्हणून. असले गोश्टी न्हय ते विचारूं नाका. आनी तेच्या फाटल्यान फकाणाय बीन करूं नाका प्लीज. हे तुमकां लागून फकाणां आसतली, म्हाका लागून फकाणां तर अजिबात ना. हांव रिस्पेक्ट करता सगळ्यांचो, सगळीं जाणां म्हाका सपोर्ट करता, एक बरी गजाल आसा. बट दुसऱ्या सायडीन पर्सनल गोश्टी विचारप ही चुकीची गजाल आसा. सो प्लीज गायज अशें करूं नाका प्लीज. थोडीं जाणां हो व्हिडिओ पळयता आसतली, तुमी समजली जाल्यार खरेंच बरें आसा. कितें बाकी मुद्दाम हो व्हिडिओ केलो कारण म्हाका संजयच्या कामाचेर तो प्रॉब्लम फेस केल्लो नाका तेमी. ताका बरे तरेन काम करपाक जाय तेमी, ताका लागून. कारण ते मुद्दाम आडोवन हे गजाली विचारप चुकीची गजाल ना ताका लागून. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी तो कॉन्टॅक्ट नंबर जो हांवें शेअर केला तो फकत ऑर्डर करपाक लागून. पर्सनली कॉल करून गजाली विचारपाक हांवें तो कॉन्टॅक्ट नंबर अजिबात शेअर करूंक ना. आनी तो कॉन्टॅक्ट नंबर हांव बंद सुद्दां करूं शकना. कारण तो म्हाजो चडशे कस्टमरां कडेन नंबर आसा तोच म्हाजो जो हांवें दिला पळय तो नंबर चडसो कस्टमरां कडेन आसा. सो नंबर हांव चेंज बी करूं शकना ताका लागून. सो प्लीज समजून घ्या. आनी दुसरी गजाल, 2-3 मनशां अशीं आसात जी लिंक शेअर करतात म्हाज्या व्हिडिओची म्हाका, ते बीन करूं नाका प्लीज. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. एक्चुली ह्या रिलेटेड म्हाका व्हिडिओ करपाचें नासलें बट केलो हांवें. आय होप सो समजून घेतलें. ओके. आनी तेच्या भायर जितलें सांगूंक जाय तितलें हांव सांगता, जितलें दाखोवंक जाय व्हिडिओ थ्रू तितलें हांव दाखयता. हेच्या वयर दाखोवं शकना, हेच्या वयर सांगूं शकना. सोशल मिडिया सायड ओके. थोडे फारशे आमच्या लायफांतले पर्सनल गोश्टी आसता ज्यो आमी दाखोवपाचें गरजेचें समजना. जितलें दाखोवंक जाय तितलें दाखयता. कळ्ळें? आतां असोय बीन म्हाका एक कमेंट येयल्लो तूं घराक लागून कितलें इनवेस्ट केलें. सो ती म्हाजी गजाल पर्सनल आसा. हांवें घराक लागून कितलें इनवेस्ट केलें, कितें इनवेस्ट केलें हे पर्सनल गोश्टी आसा. कोण विचारूं बी शकना आनी हांव सांगूं बी शकना. सो कळ्ळें आसतलें ताका. सो आयचो व्हिडिओ असो आसलो जो तुमचे बरोबर हांवें शेअर केलें. कारण खूब दीस पयलीं सुद्दां अशें जातालें की संजयाच्या कामार हो इश्यू जाल्लो, आडवप आनी विचारप. मागीर म्हाका कॉल्स मदीं मदीं चालू आसता बट हांवें तें अवॉयड केलें. आसूं म्हटलें. बट ह्याच्या 2 दीस पयलीं म्हाका एक कॉल येयलो ना, तो खूबच एक रफली आसलो, एकदम रफली आसलो. आनी इतले प्रश्न विचारले आनी पर्सनली हांवें खूब अवॉयड बी केलो. खूब दवरपाची ट्राय केली बट फुडलो मनीस दवरपाक रेडीच नासलो. कसो हांवें तो दवरलो. आनी थोडीं मनशां अशीं बीन करतात मसाल्याच्या निमतान कॉल करतात बट तांकां गजाली तर दुसरेच विचारपाचे आसता. अशेंय बीन करतात. तांकां हांव कांय करूं बी शकना कारण म्हाजें ऑर्डरींचें काम आसता. बरोबर न्हय? सो म्हाजे बिजनस कॉल सुद्दां आसतात. तांकां हांव कांय करूं शकना. बट थोडीं मागीर मसाल्याच्या निमतान कॉल करतात आनी 1000 प्रश्न विचारतात. सो अशें बी करूं नाका प्लीज गायज. हांवूय बिजी आसता. अशें ना की हांव कॉल फकत मोबायल घेवनूच आसता अशें ना. म्हाकाय बीन कितलीं कामां आसा, हे तें हाडपाक वचप आसता आनी कितें आसता. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. रॉंग वेन हो व्हिडिओ अजिबात घेवं नाका.
तरी पण ह्या व्हिडिओन कोण हर्ट जाला आसा जाल्यार पयलींच सॉरी म्हणटा, म्हाका हर्ट करपाचें ना, बट म्हाका लागून दुसऱ्यांक त्रास बी जाल्लो म्हाका लायफना, कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसतलो लायक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा एका नवीन व्हिडिओ ते आमचं देव बरें. बाय बाय.